हिब्रू चॅप्टर 4 वर्स 12. देवाचे उतार जिवे आणि क्रियात्मकतेन खरे. पाजिल्ल्या दोन दारीच्या तलवारी प्रासड कातरूंक सकतात असले. प्राण आणि आत्मो संद आणि हाडाचो सास सयत मेकळे करता पर्या विदूंक ताका सकत असा. मनशाच्या काळजांतले अत्रेक आणि चिन्ना ते पारखिता. जॉन चॅप्टर 6 वर्स 51. हांव सुतो सर्गीत हांव देवन आयिल्लो जिवो उंडो. हो उंडो खाता तो ससनाची येतलो. संवसारात जिवीत मेळच्याक हांव दिता तो उंडो मुजेन समास. आयजाय चॅप्टर 40 वर्स 29. तकलेल्यांक तो सकत दिता, बोळ नातलेल्यांक तो घटाय दिता. आयजाय चॅप्टर 30 वर्स 18. पूण सरेस्पोर तुमकां दाया दाखोवंक वाट पळोवन आसा, तुमची काकूत करूंक तो उरता. कित्याक सरेस्पोर न्याय नितीचो देव, ताचेर बरवसो दवरता ती सुभागी. मॅथ्यू चॅप्टर 28 वर्स 20. आनी हांवें तुमकां दिल्ल्यो सर्व आज्ञा पाळूंक तांकां शिकया, आनी हांव सदां काळ संवसाराचे अखेर पर्यंत तुमच्या सांगाता आसतलो म्हूण उडास दवरा. आयजाय चॅप्टर 41 वर्स 10. भियेनाका कित्याक हांव तुजी सवय आसा. घाबरनाका कित्याक हांव तुजो देव. हांव तुका घटाय दिता, हांव तुका मजत दिता. म्हज्या जैतेवंत उजव्या हातां हांव तुका सांबाळटा. साम चॅप्टर 34 वर्स 5. ताचेर नेदरले आनी तुमचे मुखांबळ पडसळटले. लजेन तुमची तकली पंदाक तुमी केदींच घालची नात. रेव्हेलेशन चॅप्टर 3 वर्स 20. पळय दारार बडोवन हांव हांगा उबो आसा. जो कोण म्हजो ताळो आयकून दार उक्ते करता ताच्या घरांत हांव भितर सरतलो आनी ताचे सवे जेवतलो, तोय म्हजे सवे जेवतलो. आयजाय चॅप्टर 45 वर्स 3. हांव तुका गुपीत दिरवी आनी लिपोवन दवरलेली संपत्ती दितलो. हे परी हांव सुसरेस्पोर म्हूण तुका कळीस जातले. तुका नांवान उलो मारता तो इस्रायलाचो देव हांवच म्हूण तूं वळखतलोय. जॉन चॅप्टर 14 वर्स 27. समाधान तुमचे ते हांव दवरून वेता, म्हजें समाधान तुमकां दिता. संवसार आसतलें समाधान दिवंक शकना. तुमी कंत काडची सोडा आनी तुमी भियोवचेय नाका. डिट्रॉनॉमी चॅप्टर 28 वर्स 8. तुज्या कोठाराचेर आनी तुवें हाती घेतलेल्या सर कामाचेर सरस्पोर आपलो आशिर्वाद घालतलो. सरस्पोर तुजो देव तुका दिता त्या देशांत तो तुजेर आशिर्वाद घालतलो. आयजाय चॅप्टर 60 वर्स 1. ऊठ परजळीत जा, तुजो उजवाड आयला. सरस्परची महिमा तुजेर परजळता. जॉन चॅप्टर 14 वर्स 16. तवळ हांव बापा लागीं मागतलो आनी तो तुमकां एक मजतदार दितलो, आनी हो तुमचे सवे सदां काळ रावतलो. जॉन चॅप्टर 14 वर्स 26. पूण म्हजे नांवे बापूस तुमकां एक मजतदार पाठयतलो. तो पवित्र आत्मो तुमकां सगळें शिकयतलो आनी हांवें तुमकां सांगलां ते तुमकां उडासाक हाडटलो.